Jeremiah chapter 23 verse 1 to 6. मुजा सर्वसो हिंड होगडायतात आणि शिमटायतात, त्या गोवळ्याचे कटा उलयता तो सरेस्पूर. देखून म्हज्या परचेक चलयता त्या गोवळ्या विशीं सरेस्पूर इस्रायलचो देव अशें म्हणटा, तुमी म्हजो हिंड शिमडायला आनी ताका पयस धांवडयला. तुमी ताचो सांबाळ करूंक ना, देखून हांव तुमच्या वायट करण्याचे पारेपण घेतलो, उलयता तो सरेस्पूर. पूण ज्या देशांनी हांवें म्हज्या हिंडाक धांवडयला त्या सगळ्या देशांतान हांव म्हज्या हिंडांतल्या उरलेल्या बकऱ्यांक एकठांय करतलो आनी तांकां तांच्या सर्वच्या मैदानाचेर परतून हाडटलो. ते सुफळ जातले आनी तांची संख्या वाडटली. तांकां सोरोंक हांव गोवळ्यांक उपजयतलो आनी ते केदींच भियोवचे नात वा आकांतान भरचे नात. तांचे मदलो एक पर्यंत सुकोवन वेसोना, उलयता तो सरेस्पूर. पळया, येतेले दीस, उलयता तो सरेस्पूर, आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबडी उपजयतलो. तो कोरो राय कसो शाणेपणान राज चलयतलो आनी देशान न्याय नीत सांबाळतलो. त्याच्या दिसांनी जुदाचे तारण जातले आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो. सरेस्पोरामची नीत ह्या नांवान ताका आपयतली. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. सिराक चॅप्टर 34 वर्स 17. तो ओत्मो उत्साहान भरता, दोळे पडजळेशे करता, तो भलायकी, जिवीत आनी आशीर्वाद दिता. साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक गरजेवंताक तो ससनाक विसारना, तुपल्या धाकट्याचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. साम चॅप्टर 100 वर्स 5. कित्याक सर्वेस्पोर बरो, ससनाक तकता तसो मोग, संततीच्या संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. साम चॅप्टर 16 वर्स 8. सरेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. साम चॅप्टर 3 वर्स 4. हांव व्हडल्यान सरेस्पराक उलो मारता, आपल्या पवित्र पर्वतांतावन तो म्हाका जाप दिता.